वेस्टर्न बायपासाचेर 4 कडेन सिग्नलां यंत्रण उबारतले. नुवेचो आमदार विल्फ्रेड डिसान सांगले. वेर्णा, गवंडय, रुमडे आनी होंडा शोरूमा कडेन हे सिग्नल उबारपाचे आसात. विल्फ्रेड डिसान बिरेस्तारा सांगले. वेस्टर्न बायपासाचेर रस्तो क्रॉस करतना लोकांक त्रास जाता. ह्या रस्त्यार कितलेशेच अपघात जावन लोकांक जीव वगडावचे पडल्यात. रस्त्याच्या कंत्राटात सिग्नल यंत्रणा उबारपाची तरतूद आशिल्ली, पूण कंत्राटदारान वेळ मारून व्हेलो. आता 2 म्हयन्यां भितर हे सिग्नल उबारतले अशें विल्फ्रेड डिसान सांगले. गेलो ह्यो हायवे बायपास घालता तेन्ना आमी प्रपोजल घाल्लो हिंगा आमकां ट्रॅफिक सिग्नल घालपाक. आनी ट्रॅफिक सिग्नल हे रोडा कॉन्ट्रॅक्टर आहा तेका ते कॉन्ट्रॅक्टर जे आहाय ते ट्रॅफिक सिग्नल प्लस इल्युमिनेशन हे आयज कोता फाल्यां कोता आमकां डिले जाले. कॉन्ट्रॅक्टरूय ते काम कोन आहलो मागीर आमी फॉलो अप कोन आतां तेणें पयर सांगिल्लो आतां स्टार्ट कर म्हूण. आनी हिंगा आमकां 4 सिग्नल आहाय हेंगे कॉन्ट्रॅक्टाचे. नुवें आमगे बायपास आहा तेजेर एक वेर्ना, दुसरें गवळोय, तिसरें रुमडेर आनी चवथें होंडा शोरूमा कडेन. ही 4य ट्रॅफिक सिग्नल तो घालपाक आतां हे 2 दिसां भितर स्टार्ट करतलो. आमगे पुलीस आयले, ट्रॅफिक पुलीस, हायवे इंजिनियर येयलो आहाय, कॉन्ट्रॅक्टर आले पुलीस आहाय. हे आमी आतां आमी डिसायड कोताय खंय घालपाचें, कितको घालपाचें. ते बरोबर आतां 2 चोयले उलो आहाय ते आमी मुखार 2 चोवपा वयताय. कित्याक हांगा खूब एक्सिडेंट जाता, लोकांक कळना हांगा हिंग एक्सिडेंट जाता हिंग जाले. आनी कितें जाता रोड चड वायड आहा थंय 40 मीटर रूंद आहा म्हणटरी क्रॉस जावपाक त्रास जाताय लोकांक. बऱ्या मनशाक त्रास जाता आनी जाणट्या मनशाक तेज्या त्रास जाता. हिंगा असो तिन्या पावत म्हळ्यार गाडी रोखडे पावताय. ताका लागून आमची फाटी लागून केला. आतां हांवें हेचेर गेल्ले CSR फंडाचेर गेल्ले म्हळ्यार CSR फंडाचे हांव मुखार मागीर फॉरवर्ड घेतालो. आनी ती 4य आहाय ती आमगेली रुमडेर, गवळोय, एक वेर्ना आनी एक होंडा शोरूमा कडेन. 4 आमी पयलीं कोन्न घेताय आनी 5 हाजे हांव CSR फंडाचेर. मागीर हांगा एक्सिडेंट जावपाचे कमी जातले, एक्सिडेंट जावपाक कमी जाल्ले आनी लोकांक सुद्दां वचपाक मेळटा. लोकांक वचपाकूय इजी जातले, क्रॉसींग करपाक बऱ्या पडटा. हो जो आसा हो वेस्टर्न बायपास रोड आसा आनी ह्या वेस्टर्न बायपासाचेर जी हायवे वयता ही खूब ट्रॅफिक ह्या रोडाचेर आसा. आनी वेस्टर्न बायपास आसले कारणान जाता कितें हांगा कितलीशीं जंक्शनां आसात आनी कितलीशे रोड गेले कडेन आसा. म्हणटकीर हांगा सिग्नलाची गरज आसा. म्हणून आज जो नुवेचो आमदार आसा विल्फ्रेड डिसा हो आज आनी तेणें जे PWDचे ऑफिशियल आसात तांकां आज आपोवन हाडून इन्स्पेक्शन करता. आनी इन्स्पेक्शनाक चालू आसा. हांगा सिग्नल बसोवपाची गरज आसा, कित्याक ही जी जंक्शनां आसात ह्या जंक्शनाचेर खूब एक्सिडेंट जातात आनी कितलेशेच जाण हांगा मेले कडेन आसात. म्हणून एक इनिशिएट जो नुवेचो आमदार आसा विल्फ्रेड डिसा हांणी घेतला. आनीक आज हांगा इन्स्पेक्शन चालू आसा. PWD ऑफिशियल हांगा आसात, तशेंच ट्रॅफिकाचे PI हांगा आसात. आनी आज हांगा चालू आसा, कित्याक ही जी जंक्शन आसा ही हायवे जाले तेन्ना जाता कितें की हांगा दिसा हजारांनी गाडी येतात आनी वयतात. म्हणटकीर हांगा कितलीशी जे सायडीच्यान रोड, बारीक जे रोड आसा वचपाचे, ह्या रोडाचे लोकांक वचपाक खूब त्रास जाताले. म्हणटकीर आज खंय तरी MLA इनिशिएट घेवन आज इन्स्पेक्शन चालू आसा. आनी बेगीच्या बेगीन हे सिग्नलां हे इन्स्टॉल करतले अशें PWD सांगले कडेन आसा. आनीक आतां पळोवया बेगीच्या बेगीन केन्ना हांगा हे इन्स्टॉल करता ते. गोवा 360 खातीर हायवे वयल्यान नुवेच्यान रमेश नायक रावता.